नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबऱ्यो। म्हाड्डोळ पुलिसांनी सरकारी नोकरेची हायस दाखोवन 5 लाखांची तोपी घातिल्ले खातीर संदीप जगन्नाथ परब हाका अटक केली। कांय दिसा आदीं संदीप परबान दीपश्री सावंताच्या आड सुमार 4 कोटी रुपया गन फटयल्ल्याची कागाळ केल्ली। पोन्ने गोंया जावपी फ्रांसीस झेवियर हांच्या पवित्र कूट दर्शन सुवाळ्याक कायदो सुवेवस्था राखपा खातीर 1500 पुलिसांची वेवस्था आसतली। सोमारा आयोजन समिती आणि पुलीस महासंचालक हांचे बसकेत कायदो सुवेवस्थेचो नियाळ जालो। फोंड्यांतल्या एका मनशाक शिक्षण खात्यार LDCची नोकरी दिवपाचे हायस दाखोवन 40 लाखां परस चड रुपयांची तोपी घाल्ल्या प्रकरणात एका शिक्षका आड फोंड्या पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो। राजभास संचालनालया वतीन आयोजित केल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्यां खातीर कोंकणी प्रशिक्षण शिबिराचे उक्तावण राज्य निबंधक गुरुदास देसाय हांचे हस्तुकी जाले। 14 नोव्हेंबर मेरेन हे शिबीर चालू आसतले। कोटवाडो कोर्टी कावलाच्या अड्ड्याक उजो लागलो। न्यायाधीश संजीव खन्ना देशाचे 51वे मुखेल न्यायाधीश जाले। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हजेरीत सोमारा राष्ट्रपती भवनात सोपूत सुवाळो जालो। सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड 10 नोव्हेंबराक निवृत्त जाले। न्यायाधीश खन्ना हांचो कार्यकाळ फकत 6 म्हयन्यां खातीर आसतलो। 64 वर्सां पिरायेचे न्यायाधीश खन्ना 13 मे 2025 दिसा निवृत्त जातले।